नमस्कार. पळया अपडेट खबरो. मोगो 26 मतदारसंघांनी पाळामुळा करता घट. फुडल्या विधानसभेक 12 सीट मागतले. झेडपी वेंचणूक स्वबळार लढोवंक तयार. प्रुडंटाच्या हेडोनात सुरिनाचे बीजेपी शिनाल. म्हादय अभयारण्य वाघ वाठार करपाक सत्तरीतल्या ग्रामपंचायतीचो खरो विरोध. शेताभाटाचेर उदक सोडचे पडटले म्हण थळावे काचाबूल. वाघ वाठाराआड सत्तरीतल्या पंचायतीचे थाराव. दर्यादेगावेले क्लब फोडपाक वावुरता हप्ता वसुलीचे गँग. राजकारण्याच्या आशीर्वादान गुंडगिरी. पुलीस मात पेटल्यात केशी पॉक करपाक. कळंगूटच्या आदल्या आमदाराचो आरोप. तिळारी धरणग्रस्तांचो दोडामार्गार WRD खात्या मुखार उपास. पुनर्वसणूक केल्ल्या लोकांच्या घरांक ना नंबर ना रस्तो. घरा बुडोवन वाऱ्यार सोडले म्हण धरणग्रस्त मागता बोवाळ. आणि नामनेचे कार्टुनिस्ट आणि देशाक चौकस आणि चिकित्सक कॉमन मॅन दिवपी व्यंगचित्रकार RK लक्ष्मण संवसाराक अंतरले. वयाच्या 93व्या वर्सा अंतरले संवसाराक. खबरो विस्तारान. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत बीजेपी कडेन युती जायना जाल्यार मोगो स्वबळार वेंचणुकेक तयार आसा. पक्ष 26 मतदारसंघांनी पाळामुळा घट करता. फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेत मोगो 12 ते 14 सीट मागतलो. नव्या मुख्यमंत्र्यान काम करून दाखोवचे उपरांतच मोगो ताका 2017च्या वेंचणुकेत मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार मानतलो. PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान प्रुडंटाच्या हेडोनात बीजेपीक स्पष्ट सिग्नल दिले. मुख्यमंत्री जावपाची ताक आपल्यात आसा त्या दिशेन काम सुरू केला म्हणूनय सुदीन उलयलो. And they are looking at you not as an alliance partner now, they are looking at you as a threat. थ्रेट ह्या सगळ्या बाबतीत आसा. फाटल्या फावटी 2007 निवडणूक जाली तेन्ना काँग्रेसीक थ्रेट आशिल्लो. खंय तरी बीजेपीचे मंत्री नवे आशिल्ल्यान जावं कितें आसूं कमी पडटात तुमचे मुखार अशें म्हाका दिसता. माने काही मंत्री स्टडी करनासतना येता. हे मुख्यमंत्र्याकूय खबर आसा, पर्रीकाराकूय ताजे पयलीं खबर आसा. म्हाका तरी दिसता 2017 पयलीं केल्लें अलायन्स हें आसपाक जाय. देर इज कार्यकर्ते बीजेपीचे डिस्कंटेंट आसा. खूब डिस्कंटेंट आसा. चीफ मिनिस्टरीयल कॅन्डिडेट पयलीं डिक्लेअर करपाची अलायन्साची परिस्थिती आसा काय ना? एट दीस स्टेज मनोहर पर्रीकर परत गोंयांत आयलो जाल्यार आसा. ना जाल्यार दे हॅव टू थिंक. चीफ मिनिस्टरान बरें काम लोकां मदीं जर करून दाखोवना जाल्यार अलायन्स हॅज टू थिंक. मनशाक प्रत्येक पोझिशन वयलें मेळपाक जाय अशें प्रत्येक मनशाक दिसता. पूण त्या खातीर स्ट्रेंथ आसपाक जाय. 15, 12 किंवा 5 आसून आमदार ती स्ट्रेंथ दाखोवंक शकना. त्या खातीर 21 आसपाक जाय. बरोबर. तेन्नाच मनीस सांगू शकता की आपूण चीफ मिनिस्टर. ZP इलेक्शनाक तुमी फ्रेंडली मॅचीक तयार आहात? आय डोंट मायंड. पूण युती ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करता आसता. इट इज नॉट अ वायबल. पयलो इज युती, मागीर फ्रेंडली. हाऊ मेनी कॉन्स्टिट्युएन्सीज यू वूड लायक टू कॉन्टेस्ट नेक्स्ट टाइम? 100% वील आस्क मोर. काँग्रेसी कडेन 9 आसा. युती जर जाय त्यो 9तले आमकां 5 तरी मागपाक हें आसतलो. मी गो टू 12 to 13 कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमचें काम चल्लां. वाळपय मतदारसंघात म्हजें काम चल्लां. बिचोले मतदारसंघात म्हजें काम चल्लां. नावेलीत. सो अशे काही मतदारसंघ आसात. तुमकां चीफ मिनिस्टरीयल कॅन्डिडेट म्हूण प्रोजेक्ट करून इलेक्शन फेस करपाची मानसीक तयारी आसा? मानसीक तयारी म्हणजे खंय आसा. म्हादय अभयारण्य वाघ वाठार जाहीर करपाक 70 तालुक्यांतल्या ग्रामपंचायतींनी खर विरोध सुरू केला. म्हादय वाघांचो वाठार म्हण जाहीर केल्यार शेतकारांचे शेताभाटाचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जातले म्हण लोक काचाबूल जाल्यात. म्हादय वाघ वाठार म्हण जाहीर करचो न्हय म्हण कितल्याशाच पंचायतींनी सोमारा 26 जानेराक थाराव घेतलो. म्हादय वाठार वाघाचे क्षेत्र म्हण जाहीर करपाक 70 तालुक्यांतल्या चडशा ग्रामपंचायतींनी खर विरोध केला. 26 जानेवारीक जाल्ल्या खासा ग्रामसभांनी वाघ वाठार म्हण जाहीर करचो न्हय अशें थाराव पास केले. की एक सरकारान म्हादय अभयारण्य क्षेत्रांत ज्यो कसलेल्यो जमीन आहा तेजे बेगींतल्या बेगीन सर्वे करपाचे. अनुसूचित जातीचे जे लोक आसा तेंची सर्वे करपाची. आनी तिसरी ग्रामसभेक सारको विरोध जाल्लो आसा. वेगळे क्षेत्र जे केंद्र सरकारान घोशीत करपाचें आसा तेका सारको विरोध आमच्या ग्रामसभेक जाल्लो आसा. केंद्र सरकारचे वेगळे क्षेत्र म्हणून
जाहीर केला त्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाक आमच्या केरी पंचायतीचो विरोध आसा. जर ते क्षेत्र जर पास जर केले जाल्यार केंद्र सरकारच्या आदेशाप्रमाणे जाल्यार आमच्या शेतकऱ्यांक मार बसता, ताका लागून आमकां ते नाका. सत्तरी तालुक्यातल्या सगळ्याच पंचायतीचो म्हादय वाठार वाघ वाठार म्हणून जाहीर करपाक विरोध आसा अशें रमेश मायनकारान सांगलें. कारण जी आमची जनता आसा पर्ये आनी वाळपय दोन्ही मतदारसंघात ती सादारण तेंची शेतां जी आहा ती डोंगर भागात आहा आनी पयलीं जेन्ना सर्वेक्षण केन्ना जाल्लें तेन्ना ती व्याघ्र क्षेत्रांत तेंच्यो जमनी आसल्यो ते कसयताले आनी आयज जर सरकारान जो कितें केंद्रांत जो हे घेतला व्याघ्र क्षेत्र घोशीत करपाचो जो कितें निर्णय घेतला तो लोकांच्या हिता आड आहा. प्रुडंटा खातीर उदय परब. नामनेचे कार्टुनिस्ट आणि देशाक चिकित्सक आणि चौकस कॉमन मॅन दिवपी व्यंगचित्रकार आर.के. लक्ष्मण पुण्या संवसाराक अंतरले. ते 93 वर्साचे आशिल्ले. सतत 50 वर्सां दर दिसा तांणी देशांतल्या समाजीक राजकीय परिस्थितीचेर मार्मीक कमेंट करपी कार्टून्स टायम्स ऑफ इंडियांत काडली. तांकां 2005 सालांत पद्मविभूषण पुरस्कार दिल्लो. 1984 तांकां प्रतिश्ठेचो मॅगसेसे पुरस्कार मेळिल्लो. तांच्या व्यंगचित्रांतलो कॉमन मॅन हो देशांतल्या स्वातंत्र्योत्तर 5 पिळग्याचो मार्गदर्शक जाल्लो. घेऊया एक विराम.